हाय फ्रेंड्स, येवकार तुमकां मी गोवन फ्रेंड्स फॉर एवर यूट्यूब चॅनलाचेर. आज फ्रायडे आनी आजच्या दिसाक हांव व्हिडिओ घालपा ना म्हूण आसलो, पूण कित्याक घाल्या आनी म्हाका एक मेसेज येयली आनी ती मेसेज म्हळ्यार तुमकां सांगता मुखार कितें जालें तें. सो तुमी सगलीं म्हगे चॅनला व्हिडिओ म्हगे यूट्यूब चॅनलाचे व्हिडिओ चोयताय म्हूण तुमकां सगळ्यांक काळजान देव बरें करूं म्हणटा. आनी हो व्लॉग बरो जातलो आनी बरी स्टोरी आहा ती. आनी ती स्टोरी ती हांवें सांगना तुका रियल कितें कित्याक तें म्हाका मेसेज केल्या आनी ती मेसेज हांव तेमगे नांव बी घेयना तेगेलें. आनी त्या एशें कोन्न तो ट्रास आहा सो कितें करपाक जाय विचारलें तेणें मेसेज घालन. सो ही मेसेज तुमी शेअर कराय आनी दुसऱ्यांक बी आयडिया मेळटली अशें करपा न्हू म्हूण. सो हो व्हिडिओ म्हाका सदां तुमी स्कीप करपा न्हय म्हूण. आनी सो स्टार्ट करुया न्हू. सदां लव स्टोरी न्हू, सदां लव स्टोरी. ही लव स्टोरी न्हू, लव स्टोरी जावपा आसली पूण ती थिंगा उरली. आनी ते उरपाक कारण म्हणजे एक चेड्याची मिस्टेक आसा आनी चेवडाची मिस्टेक आसा. सो स्टार्ट करुया न्हू. ओके, स्टार्ट करचे पयले म्हाका एक सांगाय, कोणा फेसबूक बी लव जाला ना न्हू? जाला आसतलो न्हू. सो फेसबुकाचेर जायते मोग जाता, थोड्यांक सक्सेस जाता आनी थोड्यांक जायना. आनी थोड्यांगेले फेसबुकाचेर जाता आनी थोडे दीस उरता आनी थोडे दीस उरना. सो फेसबुकाचेरय मोग जाल्लो. मोग म्हणजे स्टार्ट जाल्लें फेसबुकाचेर. आनी मेसेज केली आनी दोगांयन मेसेज केली आनी जायत 1-2 म्हयने 4 म्हयने 5 म्हयने 1 वर्स चॅटींग करीत रावलीं. आनी अशें करून मोगाची काणी तेंगे चालू जाली दोगांयगेली. कळ्ळें तुमकां? आनी चालू आसलें आनी तेंगे घराको बी कांय उलयलें नाय. ती आपूण अशें करून चॅटींग कोताय, व्हिडिओ कॉल कोताय आनी एकमेकाक बरीं उलयताय. आनी अशें करून जाली मोगा काणी स्टार्ट. ओके. आनी सांगपा म्हळ्यार कितें, तेंकां मेळपा येवपा जाय आसलें. कळ्ळें तुका? आनी ती मेळपा येयलीं आनी खंयच्या जाग्यार तें सांगना तुमकां. एक दर्या बॉम्बे मेळपा येयलीं. ओके. सो मेळ्ळीं आतां बॉम्बे मेळ्ळीं आनी एकमेकाक उलयलीं आनी काजरां उलयलीं, सगळें केलें आनी 1 वर्सा मोग आनी सगळें जालें. आनी चेडो भरपूर बरो ना पडलो. कळ्ळें तुका? चेडो भरपूर बरो ना पडलो, हॉस्पिटलांत आसलो. आनी चेडो ग्रेस्त आसलो. कळ्ळें तुका? आनी चेडूं गरीब आसलें. गरीब म्हणचे आसलें दिसता. आनी तो बरो नासलो आनी मागीर तेका चेडूं मेळपा येवपा आसलें पूण तेका येवपा जालें ना. कळ्ळें तुका? हय, तेका येवपा जालें ना कित्याक तेगे कांय कारणां लागून, पयशां कारणां लागून तेका येवपा मेळना. आनी तेका फोनाचेर उलयता तें आनी मागीर चेड्यागे फॅमिली म्हणूंक लागले कितें काय म्हूण, तुगे गर्लफ्रेंड मेळो येयलो ना. मागीर तेणें सांगिल्लें तेका अशें प्रॉब्लेम आहा पयशांचें. मागीर तेंगे घरांत तेंगे उलोवप जालें अशें करून. मामी तें पयशे आसले कितें मनशां जाप करूंक जाय अशें जाय झगड्यो जाल्यो. म्हणजे झगडीं जालें न्हय, अशें करून उलोवप जालें आनी केसो मोग आनी अशें जालें. कळ्ळें तुका? थोडे न्हू पेरंट्स न्हू अशें करून आडकूय हाडटाय. कळ्ळें तुका? थोडे हाणाय. सो हितू मोदें कोणाक गुन्यांव आहा सांगाय? हय, तुमी सांगाय. सो अशें करून जालें तेंगे मोगा हितून. आनी तो चेडा भरपूर मोग करतालो आनी तो पयशां बी अशें करून केन्ना चिंतना आसलो अशें तें गरीब आनी अशें म्हूण. आनी तेंगे अशें करून मोगा काण चलताली थोड्या दिसांनी. मागीर तेंगे फॅमिली लायक नासलें तेका काजार करूंक. कळ्ळें तुका? चेडा कडेन. आनी चेडूं बी आसलोलें तें दिशी रावलें. आतां आनी कितें करतलें, मोगान आहा न्हू. सो आतां त्या भुरग्यान म्हाका मेसेज केल्या. कळ्ळें तुका? आनी ती मेसेज हांव तुमकां सांगता. कळ्ळें तुका? तुमी प्रेया मागाय तेंगे मामी डॅडी तेंकां देवा बेसां घालूं आनी तेंगे मोगाचें आडकूय हाडपा नाका म्हूण. सो फ्रेंड्स, अशें करून जायत जाणांगे जाताय लव स्टोरी. थोड्यांगे जावपा उरताय आनी थोड्यांगे आडकूय भरपूर येताय. सो जायत कारणां लागून आनी आमी त्यो वाडयताय. सो लायफान आमी आसता संवसारांत आस पासून आमी दुसऱ्यांक बरे भाशेन रावूं जाय. सो आमी दुसऱ्यांक केन्ना आडकूय हाडूं जायनाय कित्याक तेंगे लायफान तीं खुशाल आहाय. सो आमी सदां तेंकां सपोर्ट करूंक जायो. थोडे पेरंट्स आहाय ते आडकूय हाडटाय काजार जावपा आनी हें कितें तें. अभी मजा आएगा ना भिड़ो.
पूण ती हुशार आहा जाल्यार तुमकां काजार करपाक कितें फाटसोताय. सो तेश कोन्न आसोता. सो फ्रेंड्स, तुमगे डिसिजन तुमी घेवपाचें आनी आमगे शेअर करपा आहा तें शेअर केलें. सो तुमकां आनी त्या भुरग्यान म्हाका मॅसेज धाडलो तें थँक्यू म्हणटा. आनी नांव घेव, हांवें सांगलोलें नांव घेवपा ना म्हूण, कित्याक नांव घेतलें जाल्यार तेंक कोटा मागीर, कळ्ळें तुमकां. पूण हे विडियो चोयलो जाल्यार तेंगे पांयक मातशा एक धाकटी मॅसेज दिता. सो तुमी ही मॅसेज तुमगे भुरग्यां पासत, कित्याक जाण तूं आजकाल सुसायड बी चड जाताय, कळ्ळें तुमकां. सो तुमगे भुरग्यां सेफ्टी करपा जाल्यार एक मोग मेळ्ळ्या, कित्याक मोगा लागून जायत आमी जीव दिताय आनी कितें कोताय म्हणटाय. भुरगीं आतां जनरेशनाक तुमकां खबर आहा. सो तुमगे भुरग्यांक तेंकां बरे भशेन समजाय आनी बरे भशेन हें कराय आनी क्लियर कराय. सो हिंगा सावन एक धाकटी मॅसेज तुमकां ही हे ब्लॉगाचेर, आनी तुमी सगळ्यांनी आयकिल्लें म्हूण तुमकां काळजां सावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी कितें हांवें वयर सकयल उलयलें जाल्यार म्हाका आमी सॉरी म्हणटा. आनी सदां म्हगे चॅनल चोयतल्यांक सगळ्यांक काळजां सावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी मोग आसूं. आनी आज कोणागे हॅपी बर्थडे आहल्यार हॅपी बर्थडे, आनी कोणागे काजरा वरोस आहल्यार हॅपी वेडींग एनिवर्सरी, आनी कोणागे बाल्टी मारल्यार गॉड ब्लेस यू, आनी तेंगे घरां सदां खुशालकाय मेळ्ळ्या पुरो. आनी जायत जां घरां जायत टेंशनां आसताय, जायत जां प्रॉब्लेमां आसताय. सो देवान तेंगे सायबीमायक तेंगे आशिर्वाद घालूं आनी तेंगे घरा शांती मेळ्ळ्या पुरो म्हूण मागता. आनी हिंगासून ब्लॉग काबार कोता. मोग आसूं.